तो कोण रिजायन जाता इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. फाल्यां म्हाका दिसता कोणाक जर प्रॉब्लेम्स आसत, कितें डिसएग्रीमेंट्स आसत जाल्यार यू शूड सॉल्व इट. फाल्यां तुज्या घरान सुद्दां कितें प्रॉब्लेम आसा, घरान हुनीर सपोज घुसलो जाल्यार आपल्या घरान हुनीर घुसला म्हणून तूं घरा उजो काय पेटोवचो ना न्ही आपल्या. कित्याक आमी फाटल्या कांय इलेक्शनाक पळयल्या की जेन्ना जेन्ना मताचें डिविजन जाता, डिविजन ऑफ वोट जाता, वेगवेगळ्यो पार्टी येतात, डिविजन कितें जाता. लास्ट इलेक्शनाक 2022 पळय 2012 पासून आज बीजेपी आमकां सोंसची पडटा. कित्याक लोकांक काँग्रेसीचेर राग आसलो. काँग्रेसीचेर राग आसलो म्हणून लोकांनी बीजेपी काडली. तीच व्हडली चूक जाली, ती अजून उरल्या शिरकून. 22 फक्त बीजेपीक 33% वोट शेअर मेळ्ळो आनी ऑपोजिशनाक डिवायड जावन आतां 67% वोट शेअर आसलो. तरी आसतना बीजेपीचें सरकार आसा. प्रत्येक मनशान विचार करूंक जाय. यू डू एनीथींग डिफरंट देन द काँग्रेस पार्टी लेड opposition alliance and BJP comes back to power, and that is exactly what BJP will want to happen. That we will try to prevent it. We will try to talk to our people who have even resigned or whatever. We will try to keep everybody together because they are part and parcel of our organization and we are here because of all of them. We will try to communicate with them. We will try to convince them. Beyond that, if somebody is still not ready, then we cannot do anything. If somebody goes, someone else will come. That is that. उदीर कशें घुसता सगळ्याक? कितें म्हणटा? उदीर घुसता पळय तें कशें घुसता? सी यू डोंट टेक अ लिटरल मिनींग. आय एम जस्ट टेलिंग यू. आय एम तुका सांगता हांव. कितें प्रॉब्लेम तुज्या सपोज घरान जालो, तुका दिसलो, इट मे नॉट बी अ प्रॉब्लेम ऑल्सो, देन देर हॅज टू बी अ सोल्युशन. यू कॅनॉट गो टू देन एक्स्ट्रीम अँड से दॅट ना आपूण हें एक्सेप्टूच करना. गो टू द एक्स्ट्रीम आनी हेल्प युअर ओपोनंट. दॅट इज नॉट द वे. कित्याक आज ओपोनंटाक हेल्प करप, सो यू आर नॉट हेल्पिंग युअर सेल्फ ऑल्सो. यू आर फिनिशिंग द स्टेट. Solutions have helped you in the best way. Solutions. I believe in getting a solution. I believe that if there is a problem, you should give solutions, and that solutions have to be executed, and you should also be part of the solution. You cannot be part of the problem.